Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आम्ही ही नवी शिकवण आसता न्हू आयकया इतले दीस आमी खालतेपणा विशयांत आयकल्ले आसा. आज जावन आमी नवी शिकवण म्हणजे चडता पवित्र आत्म्या विशयांत आमी शिकोवंक प्रयत्न करया. आमकां पवित्र आत्म्या विशयान आमकां म्हणचे की म्हाका पवित्र आत्म्या विशयान आणखी मस्त शिकवण जाण जावचें शिकचें भोव गरजेचें म्हणून बघता. त्या देखून आज जावन आमी एक नवें शिकवण प्रारंभ करया. पवित्र आत्म्या विशयांतूच आसतली दुसऱ्या शिकवणदारांची. कोण आज EW केन्यान म्हणल्याची शिकवण बॅप्टिझमा विशयान, पवित्र स्नाना विशयान. पवित्र स्नानांत बॅप्टिझमांत आमकां कितें जाता म्हणलें आमी सारकें गोत्तसीचें ही हो शिकवणदार हे बाप्तिस्मांत आमकां कितें जाता म्हणलें कळीत करता. त्या देखूनच ही शिकवण भोव वापरपाची गरजेची. आमकां बाप्तिस्मांत कितें घडटा म्हणलें आमी जाणून घेवच्याक. पळया बाप्तिस्मांत आमकां पयल्या सुवातेर भाग्यांत पावल गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 27 वचनांत अशें म्हणटा. Galatians chapter 3 verse 27. पवित्र स्नानावरवी ख्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्ली तुमी सगळी क्रिस्ताक नेसल्यात. पळया पवित्र स्नाना मार्फत आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत येतो. पयल्या सुवातेर आमी क्रिस्ताक नेसतो. आता ह्या उतरांचो अर्थ आमी जाण जाय. क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार कितें? आमी पवित्र स्नानांत क्रिस्ताक एकवटतो. कशें एका काजारांत एक स्त्री दादल्या सवय एकवटता तशें बाप्तिस्माद्वारी आमी जेजू क्रिस्ताक एकवटतो. क्रिस्ताकच आमी नेसतो. क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार हे काजाराक संबंध आसा. कशें एक स्त्री पळया एक होकाल न्हवऱ्या कडेन काजार जातना ती त्या न्हवऱ्याक जाता कुटीनो आल्ली लोबो जाता. लोबो आल्ली डिसोजा जाता. डिसोजा आल्ली मास्केरेनस जाता. हे तशें एग्जाम्पल तुमकां गोवाचें नांव तिका येता आनी ती संपूर्ण गोवाच्या कुटुंबाची जाता. गोवाच्या कुटुंबान तिका समासम हक मेळटा. गोवाक कितें मान गौरव अधिकार आनी आसा आस्त बदीक आसा ते सर त्या स्त्रीचेर तिका वांटो आसा. पळया आमकां ह्या कुशीन कर्नाटकान जावं इंडियांत ह्या कुशीन आमकां तितलें कळना. पूण पोर्चुगीज कायद्या प्रकार गोवांत आमकां गोवा लागीं सांगा गोवांत हो कायदो आसा पोर्चुगीज कायदो. कितें ताणें सिवील मॅरेज पयलें जायलें मागीर चर्च मॅरेज. पयलें सिवील मॅरेज. त्या सिवील मॅरेज जाताना ज्या गोवा कडेन ती काजार जाता त्या गोवाचें नांव मात्र तिका येवचें न्ही. बघार गोवाचो मान गौरव अधिकार आस्त बदीक संपत्ती हर एकान तिका 50% वांटो मेळटा. ताच्या बँक अकाउंटांत तिका अधिकार आसा. ताका चिंत्या ताका कितली प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीन ताणें पुरो तिका हक्क आसा. हे गोंयचो पोर्चुगीज कायदो. हेंच शिकवणदार आमकां सांगता कितें आमी बॅप्टिझमांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत येतो आनी जेजू क्रिस्ताच्यो होपल्यो जाता. होपल्यो जातना जें कितें जेजू क्रिस्ताचें तें सर्व आमचें जाता. पळया आमी बाप्तिस्माचो अर्थ सारको समजून काणयोना. जेजू क्रिस्ताकच आमी नेसतो म्हळ्यार चिंत्या आतां हांव एक हिंदू आसलो. हांव हिंदू आसलो या मुस्लीम आसलो. हांव क्रिस्ताक सतमंता जेजूक म्हजो स्वामी आनी धनी म्हूण स्विकार करता आनी बाप्तिस्म घेता. बाप्तिस्मांत म्हाका उदकान बुडोवचें मात्र न्ही. हांव उदकान भिजलो मात्र न्ही. ते हांवें Jesus is my Lord now and forever म्हणून डिक्लेअर केलें ते मात्र न्ही. हांव क्रिस्तांव हिंदू आसलो या मुस्लीम आसलो जैन आसलो हांव क्रिस्तांव जाता म्हणजे म्हाका क्रिस्ताचें नांव मेळटा.
क्रिस्ताचें नांव मेळचें म्हळ्यार मेळटा म्हणटा हांव क्रिस्ताक न्हेसता. क्रिस्ताक न्हेसता म्हणटना जेजूच्या घराण्याचो सांदोव जाता. कशें स्त्री एक काजार जाल्ल्या उपरांत त्या कुटुंबाची सांदोव जाता, तशेंच हांव आनी तुमी जेजू क्रिस्ताच्या कुटुंबाचे सांदे जाता. पळया एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 19 वचनांत देवाचे उतार कितें म्हणटा पळया. तशें आसता हेर जातींची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परदेसोवे सहनागरीक देवाच्या घराण्याचे सांदे. कशें एक बायल काजार जाल्ल्या तक्षण आपलें घरदार सांडून त्या घराण्याचे सांदो जाता, त्या कुटुंबाचो सांदो जाता, तिचें नांव सहित बदलता. कुटिनो आसली लोबो जाता, लोबो आसलें डिसोजा जाता, अशें बदलता. सांगाताच त्या कुटुंबाच्या त्या घोवाक कितें पुरो अधिकार आसा त्या कुटुंबांत, ती काय त्या अंतू अधिकार आसा. तशेंच हांव आनी तुमी मुखाचे न्हू जेजू सांगता जेजू बावतिजमांत एक पडटना आमी जेजूच्यो होकल्यो जातो आनी आमकां जे कितें जेजूचे मान गौरव अधिकार पदवी हें पुरो आमची जाता. पळया आमकां जेजूचे नितीवनपण आमचें जाता. 2 कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 21 वचन तिके वाचपे. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. पातकाचे खत नातलेल्याक देवान आमचे पसोत पातकाचें बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नीतिवंतपण जोडलेली पर्जा जायशी केली. पळया मगो चनो, पवित्र स्नानांत म्हाका कितें फळ जाता, तुमकां कितें फळ जाता. जेजूचे देवा बापाचे नीतिवंतपण म्हाका आनी तुमकां फळ जाता. जेजू क्रिस्ताच्या त्या पुरसा मोरना पुनर्जन्माच्या सत्तेक लागून, जेजूक आमी स्वीकार केला देखून, जेजू थंय आमी सत्मान जावन देखून, जेजू थंय आमी एकवट जावन देखून, जेजू क्रिस्ता मार्फत देवा बापाचे नितीवंतपण आमचें जाता बॅप्टिजमांत. दुसरें, जेजूचें नांव म्हाका फळ जालें. कशें बायलेक म्हज्याच बायलेचें काणग्या कुटिनो आसली, लोबो जाली. ती लोबो जाता आसतना म्हज्या सर्वस्वान तिका अधिकार आसा. जे कितें जेजूचें तें म्हजें जाता, जे कितें जेजूचें तें तुमचें जाता. जेजूच्या नांवान हांवें तुमी कितेंय फरमायल्यार तें जाता, जावनूच जाता. तितलो अधिकार कित्याक जेजूक तो अधिकार फळ जाला. सर्गीय आनी संवसारी सोर पदवी म्हाका फळ जाला म्हणटा जेजू. आयकया मातेवाचो वांजेल 20 अध्याय 28 अध्याय 18th वर्स. मॅथ्यू 28 verse 18. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. पळया जेजूक सर पदवी, सर्गी आनी संवसारी सर पदवी कोणाची? जेजूची. आतां तूं आनी हांव केदळा जेजू क्रिस्तांत एकवटल्या, जेजूचो होकल्यो जाल्या. जे कितें जेजूचो अधिकार तो अधिकार जेजू आमकां दिता. म्हज्या नांवान कितेंय तुमी म्हाका, हांव म्हज्या नांवान तुमकां धाडटा. कळ्ळें? पळया जेजू थंयच 19th वर्सांत आमकां कितें सांगता. देखून वसा आनी सोमेस्त परजांक शीस करा. जेजू आमचें काम कितें? आमी जेजूच्यो होकल्यो. आतां पळया आमी जेजूच्यो होकल्यो जाल्या तक्षण आमकां काम कितें? आमचें काम सर परजांक जेजूचें शीस करचें आनी कितें करूंक?
बापाचे आणि पुताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे आणि नावी पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पवित्र स्नान दी. तांकां पवित्र स्नान दिया. पळय आमकां पवित्र स्नान दिया म्हणे. आता आमकां पवित्र स्नान दिताना या आमच्या शिकवण्यामध्ये फात कोण पवित्र स्नान स्वीकार करूंक तयार जातात तांकां बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे पवित्र स्नान दिवचे. आता पवित्र स्नान कोणाच्या नावान दितात त्यांच्या नावासोबत संबंध प्रारंभ जाता. बापाचे नावे म्हणताना आम्ही बापाची भुरगीं जाता. आमचे पाटले संबंध पुरा येतात. आम्ही जेजू सांगता की ते पवित्र स्नानात एकवटतो म्हणतो. आता नवे संबंध आमचे जातात. जेजून देखून म्हणा तुम्ही उदकान आणि पवित्र आत्म्यान जल्माक आयिल्ल्या करीत देवाच्या राज्या भितर तुम्ही प्रवेश करूंक शकना. आता पळया आम्ही पवित्र स्नान बापाचे नावे पुताचे नावे पवित्र आत्म्याचे नावे आम्ही पवित्र स्नान घेतो. आता म्हजो संबंध कितें म्हणजे पुरा कितें संवसारी दृश्टीन म्हजो आवय बापूय हे संबंध गेले. आत्मीक रितीन सांगताना आत्मीक रितीन म्हजो बाप देव बाप स्वर्गा संवसाराचो रचणार म्हजो बाप हांव ताचो पूत. हांव पूत म्हणटाना पळय आयकात कशे पावल आमकां गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रान 3ऱ्या अध्यायान 26 वचनान सांगता. Galatians chapter 3 verse 26. निजाय की तुम्ही समेस्त भावार्थ मारिफात म्हणजे जेजू ख्रिस्ताचे तुम्ही भावार्थ धरलो ताका तुम्ही सोम्याने जाले म्हण स्वीकार केले. त्या भावार्थ मारिफात जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटान देवाची भुरगीं देवाचे पुतधुव तुम्ही जाल्यात. तुम्ही देवाचे पुतधुव जाल्यात. बावतिस्माद्वारे आमकां कितें पुरा हक्क मेळ्ळा पळया. हांव आनी तुम्ही देवाचे पुतधुव जाल्या. पुतधुव म्हणटाना जेजू एकलोच पूत आसलो. आमी देवाचे पुतधुव जाल्या. जेजू सांगता भाऊ जाल्या भाव भयण जाल्या जेजूच्यो होपळ्यो जाल्या. आनी आतां जे कितें बापाची सर संपत्ती या स्वर्ग संवसाराच्या रचणाराची सर संपत्ती ताचेर आमकां अधिकार मेळ्ळो. आमी जेजू सांगता वारिसदार जाता आनी बापाचे वारिसदार जाता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8 अध्याय 15-16. कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया भरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. पगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आम्ही उलो मारिशे करता. मुखार नेक्स्ट देवाचो आत्मो आम्ही देवाची भुरगीं म्हणून आम्ही देवाचे पुतधुव म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आम्ही देवाची भुरगीं जाल्यार त्या दायजाचे वारिसदारी होई. देवाच्या दायजाचे वारिसदार वी आर heirs of God. तितलेंच नाही क्रिस्ता सोवें देवाच्या दायजाचे सहवारिसदार joint heirs of God, joint heirs with Christ Jesus. बाप्तिस्मा वरवीं म्हाका आनी तुमकां देवाचे पुतधुव केल्यात. पुतधुव म्हणटाना जे कितें स्वर्गा संवसाराच्या रचणाराची संपत्ती आसा ती सर्व तंतू आमकां म्हाका आनी तुमकां हक्क आसा अधिकार आसा. जेजू क्रिस्ताक आसलो अधिकारच आमकां आसा. जेजू क्रिस्ताचो आमी सहवारिसदार. आतां पळया जे देव बाप आमचो बाप जाताना पळय आमकां समजना. पवित्र स्नाना मार्फत देव बाप म्हजो बाप जालो आनी म्हाका देवा बापाचे चोर पदवेदार देव बाप तो ताका चोर जाणा असतो. ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेझेंट, ओमनिसियंट सगळ्यांनी असा सर पदवेदार सर जाण असतो. तो म्हाका आपले संरक्षण दिता. आमकां खंयच्याचेच भेना. हांव ताचो पूत जावन ताचे संरक्षण म्हाका मेळटा.
प्रोटेक्शन मेळटा, तो म्हाका गाईड करता, पुता अशें करिनाका, अशें कर, हांगा वच, हें कर, इन्स्ट्रक्शन्स दिता. ताची जाणवाय म्हाका मेळटा, फॉल जाता. ताच्या जाणवायन म्हाका कितें करिजेसर सांगता. हरयेची जे कितें बापाचें तें म्हाका फॉल जाता. तें वर्तें भाग आमचे पवित्र स्नाना मार्फत. दुसरें जेजू क्रिस्ताचे नांवे, बापाचे नांवे, पुताचे नांवे. आमी जेजू क्रिस्ताचे एकवटान येदाळाच आयकलें, क्रिस्ताक आमी नसतांव दिल्ल्यान आमी क्रिस्ताच्यो व्हंकल्यो. जेजून सांगला, जो हांव बाप्तिस्ती म्हणटा, व्हंकल वरेताची देखून वरेताची व्हंकलेक पळयतना देडो संतोष पावता. जेजूच म्हणटा आपूण ब्राईड ग्रूम, न्हय? तशें आसतना हांव आनी जेजूची व्हंकल जाल्ल्या वेळार तो म्हाका मोगाच्यान ताच्या व्हंकलेक खंय दवरता. तो बापाच्या सिंहासनार बसला आनी म्हाका ताच्या व्हंकलेक या तुमकां पवित्र सभा, ताची व्हंकल जावन आसची पवित्र सभा, आमी ताच्यो व्हंकल्यो म्हाका आनी तुका आपणाच्या सांगता आपल्या सिंहासनार सरकार बसयता. सर्गीच्या राज्यात बसयला, आमकां बसयता न्ही, बसयला. ऐकाया ती कशें एफेसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6, एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 6वें वचन. क्रिस्ता जेजू थंय क्रिस्ता जेजू थंय एकवटान जियेतेल्यान आमकां ताणें जिवंत उठयलें आनी ताचे सोवे सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. दिता न्ही, दिलो ऑलरेडी पास्ट टेन्स. तो आमी खंय बसून आसिजे? सरकार जेजू सांगता ताचे व्हंकल्यो जावन बसून आसिजे. हे पवित्र स्नानांत बघान पावलो 3 संगत्यो करता म्हणटा. 3 तरांचे इफेक्ट्स आसात. कितें ते? रोमाकारांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायाच्या 4थ्या वचनांत 5व्या वचनांत पावल आमकां कळयता हें कितें म्हण. तशें आसता बापाचे महिमे बरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. त्याच परी आमी नव्या जिविताक चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सोबे निके पिला. म्हळ्यार हांव पवित्र स्नानांत कशें उदकान बुडयल्ल्या वेळार एक मनीस मरता, हांव पवित्र स्नानान मरता आनी जेजू सांगता म्हाकाय निके पिल्लो जाता. मागीर आनी ताच्या मरणांत आमी वांटेली जाल्या मुखार. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवय एक जावन आमी मरूंक जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातो. आमी ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमकां कशें त्या आत्मीक रितीन पवित्र स्नानांत आमी जेजू सांगता मेल्या आमी निके पिल्या आनी आमकां जिवंत उठयला. जिवंत उठून एफेसकारांक बरयल्लें आतां आयकल्लें 2 अध्याय 6वें वचन आमकां जिवंत उठून जेजू सांगता जेजूच्या सिंहासनार आमकां बसयला. आतां हातूंत आमचे 3 संगत्यो म्हळ्यार हांवें पयल्या सुवातेर जेजू सांगता आमी मरतो. डेथ मरण पातकाक आमच्या पातकांक आमी मरतो. पास्ट हरयेकी गेलें मेले हांव पयले सुवातेर. दुसरें रेजरेक्शन जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आमी वांटेली जाता आनी आमकां आत्मीक रितीन नवो जल्म मेळटा. पवित्रत्व आमकां मेळटा, नवो जल्म मेळटा. आमी नव्यान जल्माक येता, आदले पोरणे सैम सांडटा आनी नवें व्यक्तित्व, नवें जिवीत देवा सोवें देवाचो पूत जाता, जेजूची व्हंकल जाता आनी पवित्रात्म्याचे मंदिर पवित्रात्म्याच्या सहवासान जियेता. हे नवें व्यक्तित्व. सरकार एक कुशीन बसता आनी एक कुशीन ह्या संवसारांत
पवित्र आत्म्या सांगता. आता तिसरें बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नाव. पवित्र आत्म्याच्या नावी म्हणटाना जे कितें पवित्र आत्मो जावन आसा तो आज बापा आनी पुतान केल्लें हे कितें सोडवण ती आमची जावच्याक ह्या संवसारांत आमचे सगळें जीवन आसा. तो म्हजे थंय जियेता, म्हजे सांगाता जियेता. पवित्र आत्म्याचे नावी म्हाका पवित्र स्नान दिला. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी. त्या देखून हांव पवित्र आत्म्या सगळें एक करता. पवित्र आत्म्याच्या फेलोशिपान हांव जियेता. पवित्र आत्म्याच्या फेलोशिपान जियेता. पवित्र आत्मा म्हजे थंय जियेता. जे कितें पवित्र आत्मो सोर पदवेदार सृश्टीचो रचणार पवित्र आत्मोय आनी ताची सकत म्हजी जाता. ताची पदवी म्हजी जाता. ताची जाणवाय ज्ञान समजणी बुध धैर्य हर एक जे कितें पवित्र आत्म्याचें तें म्हजें जाता. पवित्र आत्मा म्हाका चलोवन व्हरता. पवित्र आत्मा म्हाका चलोवन व्हरता. पवित्र आत्मा देवाची स्वता उगडापी करता. हर एक म्हाका शिकवण दिता. म्हजो शिकवणदार जाता, म्हजो मजतदार जाता, म्हजो बुजवणदार जाता. हे म्हजे भाग पवित्र आत्म्यांत फळ जाता म्हाका पवित्र स्नानांत. आनी हांव जे कितें जेजून सोडवण जोड दिल्या म्हाका आमकां सगळ्यांक ते पवित्र स्नानांत आमी जेजूच्यो व्हंकल्यो जाल्ल्या वेळार आमी जेजूक नेसल्ल्या वेळार न्ही केवळ अधिकार पगार तो म्हाका आपल्या व्हंकलेक कितलो सोबीत करून सांबाळटा. मगाच्यान पवित्र स्नानाचो गूट आमकां गोत्तो ना. कितलो आमकां मोगान आपल्या पत्नीक व्हंकलेक जेजू पळया जेजू आमकां इतलो सोबीत करून सांबाळटा. एफेसकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायांत 27 वचन तिके वाचपे. एफेसियन्स चॅप्टर 5 वर्स 27. पवित्र सभा तिबो मिरी व दुसरे कसलेच आयत नासतना पवित्र आणि खतावीण जावच्याक आणि महिमेन पर जळलेली एकाणीक आपणाक जावच्या खातीर क्रिस्तान तिका उदकान आणि उतरान धुवन शुद्ध केली पळया आणि पवित्र केली आणि ताणे आपणाकच तिका ओपून दिलो. बरोबर पळया ती बनतली आयब नतली पापावीन खतावीन सोबीत सुंदर महिमे बरीत ग्लोरियस with all splendor Englishan with all splendor in all its beauty in all its splendor. पवित्र सभा हांव आनी तुमी पवित्र स्नाना मार्फत जेजूच्या व्हंकलो जाल्ल्यांक आमकां जेजू आपणाचे व्हंकल भोव सोबीत सुंदर करूंक जाय. म्हजो आनी जेजू संबंध आनी म्हाका काही सर्गांगात हांव ह्या संवसारांत संपडता गोत आसा देखून म्हाका आपणाच्या सांगता आपल्या सिंहासनार ताची व्हंकल जावन आपणाकच प्रेजेंट कर. पवित्र स्नानांत हें घडटा मोगाच्यान. आनी तितले मात्र न्ही आतां आमी आयकलें ताचो आमकां कितें आमी रायट्स एंड ऑब्लिगेशन्स म्हणटा. प्रिविलेजेस मात्र न्ही रायट्स मात्र न्ही ऑब्लिगेशन्स आसात. आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आतां बापाय देवा बापाचो भुरगो म्हणटा ना ताचे पूत धुवो आमी जावन देवा बापान आमकां अधिकार दिला तो उपयोग सोंवच्याक बापाच्या महिम्या खातीर जेजून कशें उपयोग सुद्दां तशें आमी उपयोग सोंवच्याक जेजू म्हणलें नांव तें अधिकार दिता. आनी दुसऱ्या खंयच्याच आमकां गरज ना. जेजू म्हणल्या घडये सैतान थरथरता भियान थांबता. हर एक तरेच्यो सत्यो कितें अंधकाराच्यो सत्यो स्वामित्व प्रभुत्व अधिपती आसा ते थरथरतात. आनी तुवें जेजू म्हणल्या नांवान फर्मयतना जे कितें तूं फर्मयता तें जाता. मोगाच्या भावानी बहिणी जेजून सांगलां पळया मार्काच्या वंजनांत 11व्या अध्यायान 23 आनी 24 वचन तिके वाचपे. मार्क 11:23-24
खरेंच हांव तुमकां सांगता खरेंच हांव तुमकां सांगता कोणी ह्या डोंगराक कोणी या डोंगराक ऊट आनी दर्यांत वचून ऊट फोड आनी दर्यांत वचून फोड म्हणून सांगितलं जाल्यार आपल्या अंतस्करणांत आपल्या अंतस्करणांत पावून असताना दुबाव नासतना आपणे कितें सांगलां तें आपणे घडटलें कितें सांगलां तें घडटलें म्हणून सत मानीत जाल्यार सत मानीत जाल्यार तें ताणें सांगिल्ल्या बरीच जातलें हें ताणें सांगिल्ल्या बरीच जातलें देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यान कितें सगळी मागण्यांत तुम्ही मागतात तुम्ही मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून तें तुमकां मेळ्ळांच म्हणून सत माना सत माना आनी तें तुमकां मेळटलें तें तुमकां मेळटलेंच गॅरंटी वयर गॅरंटी डबल गॅरंटी तांतूं दुबावूच ना तुमकां मेळटलेंच मेळ्ळें म्हणपाक या मेळटलेंच त्या देखून मोगाचे न्हू देव जेजू म्हणल्यार नांवाचे अधिकार म्हाका मेळ्ळा तशें बायलेक तेचे आलकोंदू सरनेम चेंज जाल्ल्या तक्षण त्या कुटुंबाचे चोर अधिकार मेळटा तशें म्हाका ऑलरेडी आयकलें वी आर जॉयंट हेयर्स विथ जीसस वी आर हेयर्स ऑफ गॉड बापाचो अधिकार आमकां मेळ्ळा जेजूचो अधिकार आमकां मेळ्ळा पवित्र आत्मा आमच्या संगत आमकां चलोवन व्हरता ह्या अधिकार मेळ्ळा आमी मागतना मेळ्ळे म्हण पात्योन मागिले म्हाका दिवन सोडला आमी कितले पटी कंगाल जातो चिंत्या उठताना सकाळी एक व्हडलें रीण फारीक करूंक आसा पयशे नात कांयच हांव येतात अरे बाबा तुका त्या जेजू म्हणल्या नांवाचो अधिकार दिला जेजू म्हणल्याच्या नांवाच्या अधिकारान तूं कितेंय सांग मेळटलेंच फिलिपियन्स 4:19 तिचे वाचले जेजू क्रिस्ता थंय जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसले धराळ संपत्ते वरवीं तुमकां आसले धराळ संपत्ती कोणाक तुमकां आसले धराळ संपत्ती वरवीं म्हणटा पळय आमकां संपत्ती आसा ऑलरेडी मागीर मुखार म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतो उदारपणी पावता तुका कांयच कितेंच उणें ना सर्वेस्वर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पिडा शिडा चिंत्या कॅन्सर रिपोर्ट येवचो आसा कॅन्सर सस्पेक्ट करतात बायप्सिकान धाडला आमी कंगाल जातो रडतो भीक मागिल्ल्या बरी मागतो ना मोगाच्या भावांनी बहिणी तू भीक मागूंक न्हय तुका अधिकार दिला जेजू म्हणलें नांव तुजें जालां त्या नांवान तूं कितेंय मागताय तें तुजें अधिकारान फरमाय तशें जेजू फरमायतलो बस तुजो पूत जियेतलो जें कितें तूं सत्वंताय तें तुका जाता जेजू तितल्यान तूं तेंच कॉन्फिडन्स जेजूचें कॉन्फिडन्स म्हजें जेजूचो अधिकार म्हजो जेजू कसो सैतानाक धांवडायतलो तोच अधिकार तुका आनी म्हाका जेजू म्हणल्या नांवान तूं पिडेस्तांक गुण करतय जेजू म्हणल्या नांवान कित्याक तें तुजें नांव तुका फाव जाला जेजू म्हणल्या नांवाचो अधिकार महिमा मान गौरव राजवटकी तूं जेजू सांगता राजवटकी करूंक सद्याक बसयलां तुका बघाच्या भावांनी बहिणी समजून काडया आमी आमच्या पवित्र स्नानाचो अर्थ पवित्र स्नानांत हांव बापाचो पूत जाता तुमी बापाचे पूत जातात पवित्र स्नानांत तुमी जेजूच्यो होकल्यो जातात पवित्र स्नान त्या वरवीं जे कितें जेजूचें तें सर तुजें तर जेजूचें कितें आसा बापाच्या घरांत सबार कुडां आसात तीं कुडां पुरा तुजींच खंयच्याय कुडांत वचून कितें जाय तें काडवेत तुवें काणगे वेत अधिकार दिला पुताक बाप देव बाप आपल्या पुताक ना म्हणना कितें जाय काणगे पुताक ऑलरेडी गिवन दिला पवित्र स्थानांत तूं पूत जाले जेजूचे होकार जाले पवित्र तुजे थंय जिवन तुजे सांगाता आसून फेलोशीप तुका पवित्र आत्म्याचें फेलोशीप फाव जाला कितें समजना विसार पवित्र आत्म्यागेले शिकयता तो शिकोंदार तो कश्टांत आसा म्हण चिंतय मजत माग ताची तक्षण तुज्या आदाराक आसा कितेंच उणें ना तुका पवित्र स्नानान हें पूर आमचे खातीर जें कितें जेजून आपल्या पुरसा मरना पुनर्जीवनपणा वरवीं अकॉम्प्लिश केलां फिनिश्ड आजकाल फॅशन जालां तेच्या दिसताय
तेजेले सुद्दां आय त्या उतरांचो अर्थ आमकां कळचो ना जेजून अकॉम्प्लिश करून जाला तें तुका दिलां हर एक बाप्तिस्म मेळिल्लो हर एक लोक बॅप्टायज्ड क्रिश्चियन इज अ सन ऑफ गॉड bride of the bridegroom Jesus, temple of the Holy Spirit, has fellowship with God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. तुका बापा संगता एकवट फोजला, जेजू क्रिस्ताचो एकवट फोजला, पवित्र आत्म्याचो एकवट फोजला. कितें मोनेपण आसा तुका? Do you lack anything? कितें मोनेपण आसा तुका? भावा आनी भयणी, पवित्र स्नानांत जेजून तुजे खातीर परतीन दिरवीतून चिंतूंक शकना तसली दिरवी तुका जोड दिल्यांत उपयोगसी. यूज द की, यूज द पॉवर ऑफ अटॉर्नी. तुका पॉवर ऑफ अटॉर्नी दिवन जाल्या. म्हज्या नांवान वसा, सगळ्या संवसारार वसा, बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिया. संवसार सरोपरी हांव तुमच्या संगत आसा. जेजूच म्हज्या संगता तुज्या संगत आसता. आपल्या होकलेक तो सोंग घालिना, तो प्रोटेक्ट करता. मोगाल आपल्या पत्नी खातीर जीव दिल्लो वरेत तो सांडून घालता. खंय गेल्यार तुज्या संगत आसून तुका प्रोटेक्ट करता. ताच्या पाकड्यांच्या सगळ्यांक तो लिपून दवरता. साम 91. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणी, हे सर म्हाका आनी तुका फजला. आमी ह्या अधिकारान पवित्र स्नानांत कितें जालां म्हणल्यार आतां जाणा जाल्या ह्या प्रकार जियेया. Use the key that has been given to heavenly treasures. सर्गेच्या दिरव्यांक तुका सावी दिल्या. जेजू म्हणलें नांव उपयोगसितनांत दारां उक्तीं जातात. जेजूच्या नांवान उक्तीं केल्लीं दारां बंद जावंक साध्य ना. गुपीत संगत्यो आटापूंक साध्य नासलेल्यो संगत्यो तुका उगडापे जातात. कित्याक पवित्र आत्मो आसा तुका उगडापे करूंक. मोगाच्या भावांनी भयणी, त्या पवित्र स्नानान जे पदवी अधिकार महिमा संपत्ती ग्रेस्तकाई जेजूची ती आमची जाल्या. त्या प्रकार संवसारान येतना सरकार बसून या थंय जावन आमी ब्लेसिंग्स सरकार जावन आमी ब्लेसिंग्स संवसार इजोवन दिवया. हांगा जावन वयर न्हय, सर्गेंत जावन सकयल आमी आशिर्वादान जोडून दिवया. मोगला जेजू, आमी तुका अर्गां उगलाप दिता. तुझ्या वर्त्या सॅक्रिफिसाक लागून, पुरसा मरना पुनर्जीवन पदवेक लागून आमकां तुवें सोडवण जोड दिलें. तुजें नितीवंतपण जोड दिलें. तुजें सर्व जें कितें तुजें तें आमचें म्हण सांगलें आनी त्या खातीर आमकां पवित्र आत्मो जोड दिलें. देवा बापाची भुरगीं जाल्ली मोर पवित्र आत्म्यान आमचेर घाल्या. त्या देखून बापाचे पूत तूं जावन, तुजे होकल्यो जावन, पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन ह्या संवसारांत आमी बाकी सर्वांक तुजी स्वार्थ प्रगट कर. तुजे शीस करूंक जाय जाल्ली कृपा आदार लाभय. आमच्या संगत तूं वावर, आमचे सवय तूं जिये आनी तुजे राज्य ह्या संवसारांत विस्तारूंक आमकां तुजी हातेरां कर. हालतेपणी मागता जेजू तुज्याच पदवेदार नांवान दोतून जियेते बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान नीज देव ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord.